खूप खोस भोगता हाचे उक्तावणाचो मार्च पास आमी आतांच पळयलो. फ्लॅग होस्टिंग जावन मजा आसता हाचे उक्तावणूय जालें. खेळा खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक भाई केन्नाच कमी पडलो ना. म्हाका दिसता लुसोफोनिया गेम्स ह्यो भाईच्या फुडारपणांत खालालूच हांगासर जाले. परेश कामत आपलो हेल्थ जरी बरें ना जाल्यार सदांच एथलेट्सां खातीर वेगवेगळ्यो गजाली जावच्यो हे खरोखर ताका एप्रिशिएट करपाक जाय. हे जावपाक जाय ते जावपाक जाय सदोदीत सांगत आसता. ऑलवेज डेडिकेशन फॉर द स्पोर्ट्स. हांव मागता की तोय बी बेगिनात गडगडीत जावचो आनी परत एकदा धांवचो. हाची अत्यंत गरज आसा. हांव चड वेळ उलोवचो ना. तुमच्या 2 दीस चलपी हे एथलेटीक मिट्साक हांव बेस्ट विशीस दिता. हेल्थ इज वेल्थ. आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता स्वता खातीर धांवचें आनी धांवता धांवता देशा खातीर धांवचें. हांवें कालच्या म्हाज्या भाशणांत म्हटलां मी देशाचा आनी देश म्हाजा. आमी हे जर म्हणटले आसत जाल्यार स्वताचेर मोग करपाक शिकात. आनी स्वताचेर मोग करपाची गरज आसा. जो मनीस स्वताचेर स्वताच लव करतलो तोच मनीस फुडें पावतलो. आपूण आपल्याचेर प्रेम पयलीं करपाक जाय मागीर बाकीच्यांचेर प्रेम करचो. हांव आपल्याचेर प्रेम करचो इतक्याच खातीर म्हणटा आपलें आरोग्य जर बरें उरतलें आसत जाल्यार आपल्याचेर प्रेम करपाची गरज आसा. म्हणून हांव हे सगळें सांगता आसतना आपलें जर हेल्थ बरें उरपाक जाय आसत जाल्यार ताची जबाबदारी ताची काळजी ही आमीच घेवची पडटली. आनी तुमी तर एथलेट्स हांवें सांगपाची गरज ना. तुमी सगळे जाण हे सांबाळटलेच पण हे सांबाळटा आसतना हांव देशा खातीर कितें तरी करतलो हे म्हणण्या पेक्षा हांव म्हाज्या खातीर करतलो हे पयलीं म्हणत ऑटोमॅटिकली देशा खातीर जातलें. ही जिद्द चिकाटी तुमच्या दाशी पडटली. ती जिद्द चिकाटी धरून आज तुम्ही स्टेट लेवलाचेर खेळटा. काही दिसांनी तुम्ही नॅशनल लेवलाचेर खेळटले. थोड्या तेंपान आमकां इंटरनॅशनल लेवलाचेरय तुमकां पळोवपाक मेळपाक जाय. ती जर पळयली जाल्यार निश्चितच आमकां खोस भोगतली. आमी पळयता की नॅशनल गेम्स ज्यो गोंयांत येवपाच्यो आसा खरें ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तयार जाल्लें आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत आमी खंयच कमी ना. म्हाका दिसता ताजें डिसिजन घेवपाक जाय तें नॅशनल ऑलिंपीक कमिटीक. आनी नॅशनल ऑलिंपीक कमिटीन जर तो निर्णय घेवपाचो आसा आमी म्हटला की 6 म्हयने इन एडवान्स आमकां ताची डेट कळोवची. आमची तयारी उरतली. त्या खातीर हो आतां द बॉल इज इन देअर कोर्ट. तांच्यांनी डिसिजन घेवप हे अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताज्या उपरांत गोंय हे सज्ज आसतलें. पण हे सगळें आमी करता कोणा खातीर तर हे सगळें आमी तुमच्या खातीर करता. ऑटोमॅटिकली तुमी खंय तरी पार्टिसिपेट जावपाक जाय. तुमी खंय तरी फुडें येवपाक जाय. आनी चडांत चड जर पार्टिसिपेट जातले जाल्यारूच खरें राज्याक ताचो फायदो जातलो.